बरे दिसती तुमकां सगल्यांक आवाज येना तुकाय देव करपा दिवं. आतां आमी सगळीं जाणां भायर या भायर सान मागीर तिचो सेवा दोन स्टार्ट जातलो मागीर पुरसांवान आमी भितर येतले हांव राम घेवन चल आमी सगळीं जाणां आतां भायर या.
चेक बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. दाविदाच्या पुताक जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, इस्रायलाच्या राजाक जोय, उंचरकी जोय जोय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्राचीत काळ सुरू जाल्ल्या तेन्ना तावन दणवणेन आनी प्रिती ज्ञानी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज जाल्या आनी आतां पवित्र सोबी बरोबर सौम्य जेजूचो पासकांचो गूट समारंभूक सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचे कश्ट मरण आनी पुनः जेवणपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुजाल्याच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सौम्याच्या फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सर पदवीदारा शासनाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोशान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुजाल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजू चलयता शासनाच्या शासना.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरार पगलीक आसत्या बेतफाजी आनी बेतानी लागीं पावतूच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले, अशें सांगून, तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भितर सरतांच एक गाडवाचें शिंगरूं, ताचेर कोणूच अजून पुरयान बसूंक ना तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्याक वसत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात. धाडलोले ते गेले आनी सांगलोले तशें एक गाडवाचें शिंगरूं तांकां मेळ्ळें. आनी शिंगराक ते सोदता आसतना तांच्या दोनयांनी तांकां म्हणलें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली, सोम्याक ताची गरज देखून. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें. आपली आंगली त्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपलीं वस्त्रां वाटेर पातळायतालो. आनी जैतुनाच्या दोंगराचे देंवते लागीं पावतूच ताच्या शिसांचो जमो ताणें केल्ल्या सगल्या विस्मितां खातीर व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेन देवाक असो परकोंडूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जोय, सरकार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठांत वाखाणणी. लोकां मदल्यान थोड्या फारिसेवांनी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुज्या शिसांक बोबाट कर. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाळ केलो, हे ओगे रावतीत जाल्यार फातर आडळतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावान भयणो, जेजूक वाखाणटली तीच पोरजेची देख घेवन आमी आतां समाधानान फुडें वचुया. आतां आमी मिरवणुकीन भितर या, आतां इगोर्जेंत या, तिचो स्टार्ट करत. सुरवातेक आमी गीत घेवया. J2, पेज नंबर 138. जेजू क्रिस्ता सोडवणारा. Soy doka, Krista
स्तुती मोहिमा स्तुती सोय सोय तुका मोहिमा स्तुती Jesu Christa सोडवणारा आमच्या राया मोहिमा तुका खुशाल भुरगी आदेऊन गायता सोय सोय तुका Christa राया सोय सोय तुका दाविदाच्या मोरद्या भोवता सुदैवाच्या सोय दिवोन राया देवानावान येताय देखून गायता आमी सोय सोय तुका गायता आमी उंचल्या स्वर्गार सोमेस दोलबार तांचे बोरी पृथ्वीर मनशा एका ताल्यान सगळीं रोचनार सोय सोय गायता सोय तुका सोय गायता मुरुग वेचे वाटेर तुका स्तुती काणीक दिली ताणी रायमोन ओळखून तुका आमी मोदूर गीता गायता सगळीं मोदूर गीता प्रार्थुया. सरपदीदारा सासणाच्या देवा मनशा कुळाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणाऱ्यान मनशा सोयीम घेवचे आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सुस्निकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटो मेळूंक कोणवालायेन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगोडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काळ पिसोडतोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमनाची परवा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. परतून म्हणुया म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजीं खेबाडां करतात, म्हाका केंडून तकली हालोयतात. सर्वीसपराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वीसपर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशांचें पेंडें म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भाव भयणी मदें तुजें नांव परगोट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणतलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबेच्या सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागेबून पावलोन फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्या वन तो खालती जालो. मोरो पोरयान आनी खुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचणेन परगोडचें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. मोरो पोरयान, खुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. लोका प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें कोश्टा मरणाचो इतिहास. लोकांचे वडील मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री उठले आनी जेजूक पिलाताशी गेले घेवन आनी ताचेर अशीं घराणी करूंक लागले. आमच्या लोकांक फुलयतना शेजाऱ्याक पोती फारीक करूंक मना करतना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल याज्ञीकांक आनी लोकांचे जोंडीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळना. पूण ते जोरूंक लागले. आख्ख्या जुदेयांत
गालिल्या मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिंकोवन तो उचांबळयता. गालिल्या अशें म्हणलें आयकतूच तो गालिल्याचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोदीच्या अधिकारा तो पडटा म्हूण गोमले उपरांत ताणें ताका हेरोदेशी धाडलो, कित्याक हो त्या दिसांनी जेरुसलेमाक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद जबर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळ तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकलोली आनी ताचे हातांतलें कसलेंय एक विजमीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याजनीक आनी शास्त्री ताचेर थांबनासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कुऱ्यांनी धवें फुल्ल आंगावलें न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याजनिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात तुमचे उजीर. हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दितात. ते विशीं म्हाका हे मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणत मरण फावो तसलें कांय एक ताणें करूंक ना. देखून ताका ख्यास लायता आनी सोडटा. परबी सुमयन एक कैद्याक ताणें सोडूंक दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्या जम्म्यान हुयेल मारून म्हणलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत राजभोग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बंदखणींत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचे लागीं उलयलो, पूण ती ओदीकूच आडूंक लागली, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवें म्हाका मेळना. देखून क्यास लावन ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडली बोवाळ करून ताका कुर्सार मार म्हूण थांबनासतना मागताली आनी तांचे ताळे चडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटच बोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बंदखणींत घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी ताका जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेतासतना कोण एकलो सिमांव सिरियनकार केड्या गांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेतीक दवरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताच्या फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपूंच चलताली. ताणें तांचे वाटेन परतून जेजून म्हणलें, जेरुसलेमाच्या धुवानो, म्हजे खातीर रडूं नाकात, बगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. तर चोत्राय धरात. अशें म्हणपाचे दीस येतले, जीं वांचटीं, ज्या कुसव्यांनी जल्म दिवंक ना आनी ज्या ओड्यांनी दूद दिवंक ना, तीं बागी. तेन्ना दोंगराक आमचेर पडात आनी पर्वताक आमचेर धांपात अशें म्हणूंक लागतलीं. ओल्या लाणकाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लाणकाचें कितें जातलें? आनी दोगां गुन्यांवकारांक ताचे बरोबर जिवेशी मारूंक व्हरताले. आनी करतो म्हणटात त्या जाग्यार पावतूच ताका आनी चोरांकूय थंय कुर्सार मारले. एकाक
ताच्या उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक जेजून म्हणलें. मागीर तांणी जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस आपूण कितें करतात ते नकळत. मागीर ताणें सर्ती घालून ताचीं आंगवस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावन पळयतालो. पूण वडील ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयलीं. हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाई ताच्यो केश्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. कुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्यान एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिषेक न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. त्याच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबां प्रमाणें आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जाल्लो आनी 3ऱ्या पारार पर्यान सगल्या देसाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पडदो मदेकूच दशीन पिंजलो. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमी थोडी वेळ उगी रावया आनी दिमी घालुया. घोडलां तें पळयोवन शेतपोतीन देवाक वाखाणणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावंक जल्मलेलो सगलो लोक जालोलें तें पळयोवन अर्दीं बडबडीत परत घरा गेलो. ताचे उडकीचीं सगलीं जाणां पयस उबीं रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिल्यातावन ताचे फाटल्यान आयिल्ल्यो त्यो बायल्यो. जुदेयाच्या आरामित्या नगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो, बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मसलतीक आनी कर्तुबांक आपली कबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राजाची वाट पळयोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी देंवोन एके ओडीन रेवडलयली आनी तेतून वेर कोणाकूच दवरूंक नासलेल्या त्या कोणायल्या फोंडांत ताका निकिपिलो. तो दीस तयारेचो देखून आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावल्लो. गालिल्यातावन ताचे बरोबर आयिल्ल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोतरायन पळयली. मागीर परत वचून परमळाचे आनी माखणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणें ताणें विसव घेतलो. आमी सगळीं बसूया. प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी ताळयांचो वो जेजू क्रिस्ताच्या कुश्टांचो आयतार पाळटां. आनी जायते शेगड्या पयलीं इसायास प्रवाद्यान आमचें फुडें न्हू बरयलोलें. जायते जेजू येवचे पयलीं जायते बरयल्लें. कोश्टोतल्या सेवकाचें गीत ताणें बरयल्लें
आनी तातूंत तो म्हणटात की हो प्रवादी म्हणटा की हो कुश्टोतलो सेवक जो आसा वो चाकर जो आसा ताका कसलेच त्रास पडो तो केन्नाच कांयच करचो ना तो तें ओगीपणीन सोंसतलो आनी ताचेर कसलेच अपमानूय घालूं तो कांयच म्हणचो ना पूण तो तसोच सोंसतलो. म्हाज्या भावान भयणो हो जो कुश्टोतलो चाकर हो कुश्टोतलो सेवक जो आसा तो जावन आसा जेजू विशीं ताणें जायतें पयलें बरयल्लें. आनी म्हाज्या भावान भयणो हो जेजू देवातावन आमकां येयला आनी जेजू हो चाकर देव जावन चाकराचें रूप घेतलां हें आमकां दुसऱ्या वाचपानूय आमी आयकलां. आयज आमी आतांच ह्या सेवकाची ह्या चाकराची ह्या जेजूच्या देवाच्या कुश्टावतल्या चाकराची आमी आतांच लुकाच्या प्रमाणे ताची कुश्टांचो इतिहास आमी आयकला आनी जाता ते भाशेन मोगाच्या भावान भयणीनो आमी हो इतिहासांतलें थोडें भोव आमचे काळजाक आमी थोडें लावुया. आमचे काळजांत ह्या इतिहासा वयर आमी थोडी स्फूर्ती घेवया. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयण आमी घेवंक जाता तें कोश्टांनी पासून जेजून दुसऱ्या सवें काकूट दाखयली. आयज हांवें हें मोठव्या आकाराचें वाचप वाचलां तर हें खरी पूण ताचे आदीं जायतें जाल्लें आनी आयज आमी पळयता आमी आमच्या जिवितांत घेवंक जाता कोश्टांत देखून आसतना जेजून दुसऱ्या सवें काकूट दाखयली. जेन्ना मळ्यांत आसतना मागणें करता आसतना आनी जेजूक ते धरूंक आयले आसतना तेन्ना पेद्रू आपल्या पेंटांतली तोर्सां काडटा आनी एकल्या सेवकाचो कानूच कातरता पूण जेजू पेद्रूक शीण करून ताका म्हणटा ती तोर्सा भितर घाल आनी तो त्या सेवकाचो तो कान आहा तो बरो करता. तो जाणा तो कुश्टोतलो म्हूण तो ताका तेंच कांयच पळोवन घेवंक ना पूण तो दुसऱ्यांची रोखडीच काकूट करता. ही आमी आमच्याय जिवितांत लावूंक येता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भयणो जेजू जावन आसा भोगसण्याचो सागर. हे आमी आतांच वाचलेल्या इतिहासान आमी पळयलां. जायते जाणांक ताणें भोगशिल्लें. पयले सुद्दां मोगाच्या भावान भयणो ताच्या लागींच्या शिसाक आमी हांगा वाचूंक ना खरें पूण आमी जाणां पेद्रून जेजूक 3 फावटी नाकारलो. मातेव आनी मार्कू ताचे शुभ वर्तमानांत म्हणटा की पेद्रू जेजूक नाकारल्या उपरांत भायर वचून तो रडटा पूण लूक आमकां सांगता की जेन्ना पेद्रून जेजूक 3रे फावटी नाकारलो जेजू पेद्रूचेर नदर मारून ताका पळयता. म्हणजे कितें ही जेजूचें पळोवप नदर घालप म्हणजे जेजू आमकां पेद्रूचेर एक भोगसण्याची कुणायता. आयज आमकां ती भोगसण्याची मनशां जावंक जेजू आपयता. तेच परी मोगाच्या भावान भयणीनो खुर्सार ताचे चडशीं दोगां चोरांक खिडायल्ले आनी एकल्या चोरान चोर देवाक उडकिलो देखून तो ताकाय भोगशिता आनी ताकाय आपल्या राज आंगण्यात तो भितर काडटा आनी खुर्सार मुकोळटना आसतनाय बी ताका सगल्यांनी कोणें अपमान केल्लो तांकां तो भोगशिता. वय मोगाच्या भावान भयणो हीच शिकवण आमी आमच्या जिविताक घेवया. तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो जेजून देवाचे येवजणेक वय मोडलें आनी साक्षी दिली. जेजूक जेन्ना खुर्सार मारूंक वचे आदीं तो मोण्यांत जेचमानाच्या मोण्यांत आसतना तो देवा बापा लागीं तो जायतें मागता. तो म्हणटा बापा जाता जाल्यार हें पात्र काडून उडय पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी. तो देवाची येवजण जी कितें आसा ती दाखोवंक सोदता आनी हेच येवजणेंतल्यान तो देवाक घालतो रावता आनी तेच मार्गान तो चलता. आमकांय तेंच करूंक तो आयज आपयता. आमी मोगाच्या भावान भयणो जायते फावटी आमच्याच पदवेचेर आमी भर दवरलो आसा पूण आयज जेजू देव जावन तो आमकां दाखयता की आमी आमचें जें जिवितांत कितें करतात न्हू तें देवाचे येवजणे प्रमाणे चलोवंक गरजेचें. तेच परी मोगाच्या भावान आमी आनीकूय घेवंक जाता तें म्हणल्यार जेजून कोश्टांनी पासून तो बापाक लागीं रावलो आनी हें आमी पळयलां. आमी जेन्ना तो देवा लागीं मागता आमी
आनी लुकाचो अशें वर्तमानूच आमकां म्हणटा देवान ताका दीत दिवंक आपले आंज बुडोवंक धाडले आनी आमी मानतात की त्या उपरांत जेजून हें जें कोश्ट मरण जें आसा तें धिरान आनी घोटायेन ताणें मुखार फुडें केलें आनी आमी मानतात जेजून एकल्यानूच हो कुरीस व्हरूंक ना पूण आख्खी आमचे त्रियेक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आनी तिगांयनी हो कुरीस आमच्या पातकांचो कुरीस ते घेवन गेले. आयज आमी मोगाच्या भावान भयणो ह्या पवित्र सातोड्यांत भितर सरतना आमी जाता ती भाशेन आमी आतां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ता बरोबर ताच्या कोश्टा मरणान वांटो घेवया. ह्या दिसांनी आमी तयार जातना आमी आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टां बरोबर लावून ताचे बरोबर ती कोश्टांची वाट चलोवया. मोगाच्या भावान भयणो आमी तर आमकां पुनर्जीवनपण पळोवंक जाय जाल्यार आमकां ह्या कोश्टा मरणांतल्यान वचोंकूच जाय आनी जेजून तें आमकां आपल्या जिवितांतल्यान करून दाखयलें. तो जाता ती भाशेन आमी आमच्या जिवितांत जेजू लागीं वेळ सारून ताचेच कोश्टांनी वांटो घेवंक आमी आदार आनी धीर मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उचारणी करुया. सत मानतान देवा सर्पदिदार बापाक सर्गारांत पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरी गोर सांबाळलो आंकवार मेळताय जल्मलो तांणी कूस सुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मनान तांणी किपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या चेम्यांतलो जीवन जालो सर्गार चडलो सर्पदिदार देव बसलाय तुयतां जियान मेनाची मसबी करूंक येतलो. सतमांतां पवित्र आत्म्या कॅथॉलिक पवित्र सभे भक्ताचो एकतार पातकांचें बोगसुणें फुडेचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. कोश्टांक फुडो करूंक आनी कोश्ट मोगान बापाचे कुशे प्रमाणें सोसूंक आमकां देवाच्या आदाराची आनी कृपेची गरज. ह्या वेळार कांय मागणी बापाक उबारून बापाची कृपा आमी मागुया. आमच्या धोर्मीक वडिलांनी बापाची कुशी मागण्यांतल्यान सोडून काडूंक खेरीत हुस्को ओपोंगोळ गोरजेवंतांक दुबल्या एकसुरी आनी कोण नासलोल्या सोवें दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी गोरजेवंतांक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक सगळ्या धर्माच्या लोकांक एक सारकी लेखूंक आनी गोंयच्या बरेपणा चिंतून फुडल्या पिळगेक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. झुजां चलचल्या देसांनी साबार निरपराधी भुरगीं आनी लोक मरून गेले. जायतो लोक ओपोंगूळ जाला तर संवसारांत जंय झुजां चलता तीं बंद जावं आनी शांती येवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या गोरब्यांत समुदायांत व गांवांत गोरजेवंत आनी ओपोंगूळ लोक आसा तांची आमी मोग सेवा करूंक आनी तांकां भेट दिवंक तांचो बोरवांचो जिवाल करूंक बापा लागीं मागुया. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमच्या काळजान आनी मनांत असले मागणी आमी देवा मुखार उबारुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बापा, आमी मागचे आदींच तूं आमच्यो गरजो वळखताय. खालतीकायेन तुजे मुखार घातलेल्या मागण्यांक कान दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C28, पेज नंबर 40, पाटेनांत आनी कालसेंत. पाटेनांत आनी कालसेंत ह्या वेळार उंड्या सोऱ्या बराबर आल्तारार घालुया आमचे कश्ट दूख आनी वार. फामील सोयरे मोनी सगलो संवसार घालुया आमचे कश्ट दूख आनी वार. फामील सोयरे मोनी सगलो संवसार घालुया आमचे दुखाचे तेंबे. दवरुया आमच्या काळजाचे हावरे उंड्या सोऱ्या वरवीं आमी सगळे दोनयाक घाले बेटेर तुजे दोळे. उंड्या सोऱ्या वरवीं आमी सगळे दोनयाक घाले बेटेर तुजे दोळे. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या लोवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाल्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तूं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरन्याक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो मायमोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो, तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली कास्त नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायता. बापा, कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटूया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोरता, तुझी पुनर्जीवन म्हण आमी परगटा, तुझ्या येण्यार आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनः जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागियोन जुजे, बागियोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तरण्या पणी दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
हीच ती देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D41, पेज नंबर 70. तुजे भायर म्हज्या देवा. तुजे भायर म्हज्या देवा, शांतीना म्हज्या आत्म्या, तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय, तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हजें कडून, तूं एकलोच म्हजो तारो, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका तिरगोड करताय, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका तिरगोड करताय. Sorves poracia capa, shandrauto mocia otmia, tu eklots mozo soda, borvoso ani viswas, tu eklots mozo soda, borvoso ani viswas. Devacha tata tasa, makamalani daror, tu eklots moje kodo, devakam sherna yeta, tu eklots moje kodo,
म्हज्या बापा हें पात्र हांवें पिवचें म्हूण तुजें मन जाल्यार तुजीच खुशी जावं. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. कुर्साक किडायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारिल्लें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो बोवाळ गोड करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवटाक पर्यंत तीर जावंक आनी बरोवशान आशिल्लीं सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसात. पयलीं स्वातेक दिनवासता फादर शॉनाक हें ताणें मीस पेटयलां आनी देवाचें उतर आमकां परगटलां आनी हो सेवा धर्म ताणें चलयला. ह्या रांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जावं सांकिस्तांव हो क्वायर मिडिया आनी दुसरीं हांगसर आमकां मदत करतात तीं आमची वांगडी ओ जावं आमचे वॉलंटियर्स. मिसां आयताराची 3, 7, 8 आनी 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 2च मिसां 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन. कोपेलान सायबाच्या 6 तारखेर आनी येता त्या 6 तारखेर 483 वर्सां बोत्तात सायब गोंयांत पावलेल्याक. तर म्हत्वाचो दीस आनी थंयसर बरे म्हणून हितून लोक भावार्थान येतात आनी खूब तांकां बरेपण फावो जाल्लेलें आसा. पवित्र सातोळें आतां स्टार्ट जाल्लेलें आसा, पूण मोंडी थर्सडे मीस हांगसर सांगे 5:30, गूड फ्रायडे 3 आनी मोद्यानीचे मीस म्हणजे जागरणाचे मीस 11:30. त्या मिसाक तुमच्यान वाती घेवन येवंक जाता. आनी शुक्रारा दीस 10 वरांचेर खुर्साची वाट हांगसर आसतली. हे सगळी सेवा धर्म इंग्लीश भाशेन आसतली. मागीर सोनवारा दीस 10 वरांचेर सायबीण माय बरोबर तिचे कोश्ट आमी नियाळटले. आयज मेगा मेडिकल कॅम्प मॉन्टफोर्ट इन्स्टिट्यूटान हांगसर गेली म्हणटच थंयसर तें मेळटा. वाटेरूच कोल्ली तें 8:30 ते 1 पर्यंत आसतलें. हें फ्री मेडिकल चॅकअप, कन्सल्टेशन आनी हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम. फकत आधार कार्ड घेवन वचूंक जाय. देव बरें करून सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी पुजेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरूर मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसलेच जाल्यार तुजी विनंती ते शादी पाय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. K3 पेज नंबर 140. जेजू तूच आमचो राजा. Save
Page 199, R43, Zoe Jesu Amcha Raya. R43, page 199. जी कोणाक फाटल्यान सुवात ना फुडल्या भागाचेर जागो आसा बरोवन घेवचो फुडें येवन बसचें. Page 199, R43, Zoe Jesu Amcha Raya. Zoe Jesu, Amcharaya, Ami Yetai Salia, Sobe Mazar, Monogonian, Jesu Amcharaya, Indici, Bozalakani, Yetai Salia, Ami, Kristaraya, Korong naman, Ekadalan, Ekakatsan, Zoe Jesu, Amcharaya, Ami Yetai Salia, Sobe Mazar, Monogonian, Jesu Amcharaya. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. सोरेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणींनो, आज ताळ्यांचो आयतार व सुम्याचे कोश्टांचो आयतार. गेल्या सुमार 40 दिसां आमी ही पवित्र यात्रा केली, प्राचीन काळाची यात्रा. तेके भाशेन आयज ती यात्रा सोंपता आनी आमी पवित्र सातोल्यांत भितर सोदता. हें सगळें पवित्र कित्याक आमी लागशिल्ल्या देवच्या कोश्टांचेर नियाळ करता आनी देवचो मोग अनुभवता. तर हो विचार मनान धरून आमी हे मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवच्या आदीं आमच्या पातकां उगडास धरून देवाची भोगसणी मागुया. हांव पातकी सोपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटां आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागवत सदांच सांगपान मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससा जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklukor, somia kaklukor, somia kaklukor. Krista kaklukor, Krista kaklukor, Krista kaklukor. Somia kaklukor, somia kaklukor, somia kaklukor. प्रार्थुया. सोपोदा शासनाचे देवा, मनशा कुलाक कालतेपणांची देख दिवंक आमच्या सोडणारान मनशात सोयीब घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोचें म्हूण तुजी कुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन आमच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळूंक कोणो लायन आमकां फावो कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen.
इजायास प्रवादियाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोरा दोनयान म्हाका कोरेशीस जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हजे उतरान धीर दिवंक तोस म्हजो तोंडांत उतरां घालतात. आपलो ताळो आयकूंक कोरोसीस कसो आपणाक चीड दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करतात. सर्वेस्पोरा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परते बोळ करूंक ना. कोडसोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काड पिजटोल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हजो केण्योनो करताले आनी म्हजेर तिंपी उडयतले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हजे आदाराक येता. त्यात पासत हांव मेमनाची पोरवा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करूंक दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरे भाशेन जाणा. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं म्हणया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलेय म्हजो मस्कुऱ्यो करतात. म्हजी केपडां करतात. म्हाका केडून तकली हलयतात. सर्वेस्पोराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडूंचो. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजी भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेडणे म्हाका दाड घालतात. म्हजी हात आनी पांय ते विडटात. सगळीं म्हजी आडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजी आंगावली आपणा भितर वांडटात आनी म्हजे आंगले कोणाक पडचे ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्पोर म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजे बोळ बेगोबोग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजे भावा भयणीनू मदें तुजें नांव परगट करतलो. ताची जमात भरतात तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पोराची भक्ती करतल्यान ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यांनो ताका मान दियात. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो ताचो वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागयोंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाचो सोयंबाचो. तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन तेवून तो खालतो जालो. मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोऱ्या पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारान आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिवी मोडली. आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रोचणेन परगडचें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. मोरो पर्यान खुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें.
सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे लुका प्रमाणे आमच्या सोमेजुगुस्ताचे कोश्टा मोन्नाचो इतिहास. लोकांचे वडील मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री उठले आनी जेजूक घेवन पिलाताशी गेले आनी ताचेर अशी घुराणी करूंक लागले. आमच्या लोकांक फुलयतना शेजाराक पोटी फारीक करूं म्हूण नाका आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूं सांगताय. पिलातान मुखेल याज्ञिकां आनी लोकांचे जोडींक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळो ना. पूण ते झोरोवंक लागले, आख्या जुदयांक गालिल्या मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिकोवंक तो उचांबळ्ळा. गालिल्या अशें म्हणलोलें आयकूत तो गालिल्याचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोदेच्या अधिकारा खाला तो पडटा म्हूण गमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदा विशीं धाडलो, कित्याक हो त्या दिसांनी जेरुसलेमाक आयलोलो. जेजूक पळयतून हेरोद जबर खुशाल जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायत्यो कालसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकुल्ली आनी ताच्या हातांतलें कसलें विस्मीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री ताचेर थांबूनासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदेन आपल्या शिपायांक बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्करींत धवें फूल आंगलें न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले. त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याज्ञीक अधिकाऱ्यांनी आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका हे मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळो ना आनी हेरोदेकूय मेळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणत, मरण फावो तसलें कांय एक ताणें करूंक ना, देखून ताका कास्ट लायता आनी सोडटा. परबी समयार एका कैद्याक ताणें सोडूंक दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्या जम्यान हुलेवून मारून म्हणलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोदून दी. बाराबासाक शारांत राजभोग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बंदखणींत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचे लागीं उलयलो, पूण तीं अदिकूच आरडूंक लागलीं, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां सांगलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवें म्हाका मेळो ना, देखून कास्त लावन ताका सोडून दिता. पूण तीं व्हडलो बोबाल करून ताका कुर्सार मार म्हूण थांबनासतना मागतालीं आनी तांचे ताळे चडत वेताले. शेकी ती मागता तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटोच भोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बंदखणींत गेल्ल्या मनशाक तीं मागतालीं तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीं केलो. ताका घेवन वेतासतना कोण एकलो सिमांव सिरेनाकार
खेड्या गांवांतलो येतालो तांणी ताका वेतीक दवरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप कोत्तालीं बायलांची व्हडली उरपोंच चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन पोत्तून जेजून म्हणलें, जेरुसलेमाचे दुबानो, म्हजे खातीर रोड नाकात, बोकोल तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर रोडात. तर चोत्राय दोरात अशें म्हणपाचे दीस येतले जीं वांसतीं ज्या कुसप्यां झोल दिवंक ना आनी ज्या हड्ड्यांनी दूद दिवंक ना तीं भागी. तेन्ना दोंगराक आमचे पडात आनी पुरवठांक आमकां धांपात अशीं म्हणूंक लागतलीं. ओल्या लांकडाक अशें कोत्ता जाल्यार सुक्या लांकडाच्या कित्याक जातलें न्हय? आनी लोकांक गुन्यांवकारांक तांचे बरोबर जेजूशी मारूंक व्हरताले. आनी कोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतच तांकां आनी चोरांकूय थंय कुर्सार मारले. एकाक ताच्या उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा, तांकां बोगोस आपूण कितें कोत्तात ते नकळोत. मागीर ताणें सोरती घेवन ताची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावन पळयतालो. पूण वडील तांच्यो मस्कोरी करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्याक सोडयलीं. हो देवान विंचून काडलेलो अभिशेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाई ताच्यो कोत्ताले आनी लागीं येवन ताका शिक्को दिवंक म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. कुर्सार उंपल्या चोरान एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिशेक जाल्यार तो तुका आनी आमकां सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेच कास्तीक तूं सांपळलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय? आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्यान कोतुबां प्रमाणें आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणांत तुमी येतात तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलो. सुमार 2 जाल्लो आनी तिसऱ्या पारा पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो. सूर्य पावलोलो आनी देव मंदिराचो पडदो मोदेकोत दोशी पिजलो. आनी वडिलांनी ओड्डून जेजू म्हणलें, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडले. थोडो वेळ शांत रावया. घडलें तें पळोवन सोदपतीन देवाक वाक्यांनी दिवन म्हणलें, खरेंच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाची जावंक जमलेलो सगळो लोक जालोलें तें पळोवन हड्डी बडयत परत गेलो. ताचे वळखीचीं सगळीं जाणां पयस उबून रावन हें पळयतालीं. तशेंच गलिलायांतावन ताचे फाटल्यान आयिल्ल्यो त्यो बायलो. जुदेवाच्या आरिमातेया नगरांतलो जुसे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुरुदांतलो एकलो बरो आनी सात्वीक मनीस.
ताणें ताचे मसोतेक आनी कौतुबांक आपली खोबला दिवंक नासली. तोय देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवून एका ओलीन रेवडायत आनी तितून वर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांटलोल्या फोंडान ताका निखिपिलो. तो दीस तयाराचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गलिलियांतावन ताचे बरोबर आसलेल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रायन पळयली. मागीर परत वचून परमळाचे आनी माखण्याचो नोग तयार केले. 16 दीस काडटा प्रमाणे तांणी विसव घेतलो. देव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाचे बाबा भयणीनो, आज ताळ्यांचो आयतार, ह्यो पास्कांचो आयतार. इंग्लिशींत आमी म्हणटात आज पाम संडे और पॅशन संडे. पॅशन हें उतर येता लातीन उतरांतलें. जें उतर आसा पाट्टीवर म्हणजे थोगप, सोंसप, कोसटवप. आज आनी पयलें वाचपान तीस आयकलां की कशे भाशेन आयज म्हणटा जो जियेलो 700 वर्सां आदी हो सेवक येतलो, सफरींग सर्वंट म्हणटा तो, आनी तो कशे बी तो सोंसतलो म्हूण तो आमकां खरेपणी सांगता. तशें पावलूय म्हणटा जेजू खूब सोंसलें. आयज आमी सुवर्तमान लुकाचें पुस्तक वाचलां. मातशें लांब आसलें पण आमी आखें वाचूंक ना, पण अर्दो भाग वाचला. शॉर्ट फॉर्म आसता तें वाचलें. आमी आयकलां की जेजू खूब कोस सोंसले. 3 प्रकारचे. पयलीं म्हणजे कुडीचे, दुसरे मानसीक आनी तिसरे आत्मीक. फिजिकल सफरींग, मेंटल सफरींग आनी स्पिरिच्युअल सफरींग म्हणटा. कुडीचे कित्याक जायत आमी आयकलां की पिलातान जेजूच्या हातान घातलो आनी जुदेवांनी जेजूक कशे ताका त्रास दिले ते आमी आयकलां. ताका चापका ते मारताले. कितली 40 न्हय 30 आनी 9 तो कायदो आसलो. जेजूक जुदेवांनी आपल्या माथ्यार एक क्रावन घातलो, मुखेर घातलो, कसो कांट्याचो. असो जेजूक कुडीचे कोस सोंसप. तशेंच जेजून आपल्या खांद्यार एक खुरीस घेवन तो आपल्या जाग्यार तो गेलो. खूब वजनाचो तो खुरीस तो. आनी शेकीन जेजू मेलो खुर्साचेर. एके भाशेन जेजू खूब कुडीचे कोस सोंसले. दुसरे मानसीक, दॅट इज मेंटल म्हणटा हांव. आमी पळयलां की जेजून 3 वर्सां शिश्यां बरोबर ते तीस काडले. आनी तशेंच ते जुदेव ताका खूब त्रास दिताले. हे मानसीक एके भाशेन कोस सोंसूंक पडले. शेकीन पळयलां की जेजूचे दीस लागीं पावले. जेवचे शीश दोगूय घाती जाले. एकल्यान घात केलो आनी दुसऱ्यान ताका नकयलो. शेकीन पळयलां की जेजू कुर्सार वाट चलतालो तेजे शीश नासले. ते सगळे पळोवन गेल्ले. जीव खूब मानसीक एके भाशेन कोस्ट दूख सोंसूंक पडले. तितूंत शेवटाक आत्मीक स्पिरिच्युअल सफरींग हें जेजूक सोंसूंक पडलें. जेजू आसलो गेत्सेमने बागेंत तो मागणें कोत्तालो, तशेंच कुर्सार मागणें कोत्तालो. जेजूक दिसतालें की ते बापान ताका सोडला म्हूण. गॉड हॅज फॉरगॉटन हिम. जेजू म्हणटा प्लीज टेक द सफरींग अवे फ्रॉम मी. कोस म्हाका पयस व्हर. पण ते सोंसूंक जायना. जेजू दिसता की बापान ताका सोडला. तशें कुर्सार म्हणटा जेजू म्हणटा एली एली लामा सबक्तानी. गॉड गॉड वाय हॅव यू फॉरसेकन मी. तूं कित्याक म्हाका कोस तूं सोंसप पडलें म्हूण जेजू म्हणटा की दिसता की बापान ताका सोडला. सो Jesus had undergone spiritual suffering, physical and mental. हें घडलें
सुमार 2000 वर्सां आदी जेजू अजून आजी कोस्ट दूख सोंसता कुडीचे मानसीक आनी आत्मीक जायत कुटुंबांत जायत संस्थेंत जायते संस्था धार्मीक व समाजीक जेन्ना आमचे भाव भयण दुखान आसता तेन्ना भाव भयण आमी ताका पोस्ट दवरता व झुजान मोडटात ल्हान भुरगीं मोडटा एक जेजू मोडटा जेजू कोस दूख सोंसता तर आमी खेरीत भाशेन हाचे दिसा आमी जेजू कोस्ता नियाळ करुया थोडो वेळ नियाळ करुया जेजू आमच्या कितलो मोग केलो देखून तो इतले कोस दूख सोंसले जेन्ना आमकां कोस दूख येता जिवितांत तेन्ना आमी एक कोस दूख सोंसूंक आमकां जेजू आदार दिवंक जेजू लागीं आमी आज खालतीपणी नम्रतायेन मागुया. सोनी उबी रावया आनी आमचो भावात परगोटुया. सतपांतान देवाक सोपरा देवा बापाक स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुताक आमच्या सोमयाक तूं पवित्र आत्मे वरवीं संभोवलो आंकवा मरेतान जल्मलो पोंसुला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलोन ताका निकी पिलो तिसऱ्या दिसा मेलान तो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोपरा देवा बापाचे उजव्याक बसला तूं ते जिव्यान मेलनांची मोजसबी करूंक येतलो स्वतान पवित्र आत्म्यान घातली पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे पोक्षणे पुढचें जिवन पोंस सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळाची मागणी आमच्या काळजा मनात आसा ती बाबातान खालतीकायन देवाच्या हातान घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी बापाची कुशी मागण्यांतल्यान सोदून काडून खेरीत हुस्को ओपांगुळा गरजेवंत दुबल्या एकसुर्या आनी कोण नासलेले सोवें दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचो ताळो भोवती पोळान मारता आमच्या सरकारी वडिलांनी गरजेवंतांक फावो त्यो सवलत्यो दिवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक एक सारकी लेखूंक आनी गोंयचें बरेपण चिंतून फुडले पिळगेक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. देवा आयक आमचो ताळो भोवती पोळान मारता झुजांत चलतल्या देसांनी सोबान निरपराधी भुरगीं आनी लोक मरून गेला जायतो लोक ओपांगूळ जाला तर संवसारान जुंय झुजां चलतात ती बंद जावंक आनी शांती येवंक बापा लागीं मागुया. देवा आयक आमचो ताळो भोवती पोळान मारता आमच्या घोराब्यांत समुदायांत व गांवांत गरजेवंत आनी ओपांगूळ लोक आसा तांची आमी मोगान सेवा करूंक तांकां भेट दिवन तांचो बोरवांचो जिवाळ करूंक बापा लागीं मागुया. देवा आयक आमचो ताळो भोवती पोळान थोडो वेळ शांत रावन दोळ्यांची खास मागणी देवाच्या हातान घालुया. मोगाळ बापा ही सगळी मागणी आखूंक घे म्हूण आमी खालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Page 40, C28, page 40, Parthenon आणि कालशीन.
म्हजे भावन आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा तुजे एकल्याच पुता जिवच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोन्यांक तें फळ न्हय तें फावो न्हय तरी जिवच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाल काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक फावो. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदर सासनाचे देवा सोर्क आनी सोरताय योक्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरअपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोस्ट दोगड सोंसलें आनी आपणाक फावो नासलोली खास नोस्त्या मनशां पासत आपणाचे घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताचे पुनर्जनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात आनी अनंतोनी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोयर तुज्या पवित्र जाणून हे न्ही पवित्र मागता जावं ती आमकां ज्यो क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच आनी कास केल्ली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सास्ती करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसं गोड परगोटुया. बापा देवचे मरणाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो देवचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी इकूड हो सोंपतले आमी समेस्तांक पवित्र वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सोरेस्पर आख्खीत पृथ्वीस्तात पौस सभेचो उगरास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिन आनी सिमो आमच्या गवळी बापा सो यानीक वर्का बरोबर तिका प्रिती मोकांत वाडोय पुनोज वसू मेल्ल्यान तांचे बाब भयणीची काकलूत कर ताका तुस्ता गोटेन मेल्लें समेस्तान तुजें पुरसोल मुकामोल पळोवंक फावो कर आमची दया करून मागता आमकां देवाची मागीर सांगाती तिचे पोती बागवेन झुजे बघून दोर दुतां सूख घालून तुका मानवल्लें तर सगळ्या भक्तां बरोबर सासल्या सुखांक आमकां वांटो दी तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोद परवेदार बापा सोर वडवण आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ता शिकवलें प्रार्थन दिर्घेन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजे सुखाक आनी आमच्या सोयेर बरेंशें वतरेकता तर आमकां तुज्या दा काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्यान जो क्रिस्ता तुजें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनांक सुम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळेचें जेवण आपयलें ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D41 पेज 70 तुजे भायर म्हज्या देवा D41.
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक केलेली जिजूची कूड जाली आमचें जेवण आनी कुर्सार वारोवलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो बाबात घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जोडपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावूंक आनी बरवाशेन आशिल्ली सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. थोडा वेळ बसात. फादर अपोलो कार्दोसो या आमच्या जेजुईट कम्युनिटीचे सुपिरियर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मीस ताणें भेटयल्लें आसा आनी देवाचें उतर आमकां सुटावे करून सांगलेलें आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे सांकिस्तांव, क्वायर, मिडिया, वॉलंटियर्स आनी हेर आमचे बरोबर वावुरतेल्यांक तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर तुमकां आनी जीं कोण आमच्या मिसांत आख्ख्या संवसाराक वांटो घेतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आयताराची 3 सकाळची 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपाची थंयसर मीस मातशें फुडें धाकटेलें कपेल आसा थंयसर मीस जाता. ह्या वर्सा आमी 483 वर्सां सायबाक गोंयांत आयिल्ल्याक हे संभ्रमणी कोत्ता. वी आर सेलिब्रेटींग 483 years of Goinzo Sahib coming to Goa. He came on the 6th of May in 1542. So it's a good occasion for us to celebrate there. म्हणत मिस्तीचो दांग जातले. खूब लोक भारतान येतात आनी आतां खूब संख्या वाडलेली आसा. आमकां खूब बंदोबस्तूय करची पडटा. पवित्र सातोळें स्टार्ट जाता आयजसान. तर बेरेस्तारा दीस सांगेचें मीस आसतलें 5:30. गुड फ्रायडे मीस 3 आनी जागरणाचें मीस 11:30 सोनारा दीस रातीक. त्या दिसा तुमच्यान येता जाल्यार एक वात घेवन येवंक जाता. गुड फ्रायडे 10 खुर्साची वाट आसली. हे सगळी सेवा धरून इंग्लीश भाशेन जातले कित्याक ते सायडीन आमचे भाशेन जाता. बाजिलिकेन इंग्लीश भाशेन कित्याक खूब भायलो लोक हांगसर येवंक सोदतात आनी तांकां आमचे भाशेन कांय समजोवचें ना. ताका लागून हे सायडीन इंग्लिशीन सेवा धरून चलता. मागीर सोनवारा दीस 10 सायबीण माय बरोबर आमी तिच्या दुकान वेळ सादलेले हांव. इस्टर संडे म्हणजे पयलो इस्टराचो दीस. त्या दिसा आमची मिसां हे भाशेन जातली 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. आयज मेगा मेडिकल कॅम्प मॉन्टफोर्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कोर्ली 8:30 ते 1 पर्यंत आसा. हे फ्री मेडिकल चॅकअप कॅम्प म्हणटत कन्सल्टेशन, हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम्स हे सगळें तुमकां थंयसर मेळटा फ्री आयज. आनी तुमचें फकत आधार कार्ड घेवन वचोंक जाय. देव बरें करून सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुपदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवराक मोगणें सगळीं एकठांय बरोबर करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा देवाच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें.
देखून जेवचे नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोन एकल्यान आपल्याक जाय तें खालदेकान बाबतान मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाडटा. आमेन. जेजू तूंच आमचो राजा K3 K3. Sevice tuže raipon, malvor visogli sorun, sacranzo saloi zacor,
Check, check, check testing, check. Test, test, test. Mic check, check, check. Check, check. Check, Check. check testing. Check, check testing. Check. Check. Now it's okay. Good morning, dear brothers and sisters. We'll have a practice of the entrance hymn, Hosanna in the Highest. Check. 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 Check.
Kindly rise for the entrance hymn, Hosanna. Good morning to you all. Good morning, Father. Let us begin our worship by signing ourselves in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My friends, today is the Palm Sunday. And it is a Sunday that reminds us about the festive reception where Jesus encounters as he enters the Jerusalem. The people of Jerusalem cheering, singing the hymn, Hosanna in the highest. And it is also a Sunday of remembrance of Jesus' passion. The word passion means suffering. And as we enter into the Holy Week, we are all invited to walk with Jesus, generously. Palm Sunday of our Lord's Passion is a time to seek for the grace to be generous through Jesus, to be generous with Jesus, and to be generous in Jesus, because it is in His name we are all saved. And for the times if we are not being generous to ourselves, generous to God, generous to our brothers and sisters, and fail to walk with Jesus, let us ask our Lord to forgive us and ask for pardon. As we all say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, to my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me, O Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Stand
Let us pray. Almighty, ever living God, who as an example of humility for the human race to follow, caused our Savior to take flesh and submit to the cross, graciously grant that we may heed his lesson of patient suffering and so merit a share in his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. First reading, a reading from the book of Isaiah. The Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with a word him that is weary. Morning by morning he wakens my ear to hear as those who are taught. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious. I turned not backward. I gave my back to the smitters, and my cheeks to those who pulled out the beard. I hid not my face from shame and spitting. For the Lord God helps me. Therefore, I have not been confounded. Therefore, I have set my face like a flint, and I know that I shall not be put to shame. The word of the Lord. Thanks be to God. Your response is, my God, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? All who see me deride me. They curl their lips. They toss their heads. He trusted in the Lord. Let him save him. Let him release him, if this is his friend. Response: My God, why have you forsaken me? Many dogs have surrounded me. A band of the wicked beset me. They tear holes in my hands and my feet. I can count every one of my bones. Your response? My God, why have you forsaken me? They divide my clothing among them. They cast lots for my robe. O Lord, do not leave me alone. My strength, make haste to help me. Your response? My God, why have you forsaken me? I will tell of your name to my brethren and praise you where they are assembled. You who fear the Lord, give him praise. All sons of Jacob, give him glory. Revere him, Israel's sons. Your response? My God, why have you forsaken me? A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. He humbled himself. Therefore, God has highly exalted him. Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant. Being born in the likeness of men and being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth
and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Please rise for the gospel acclamation. Christ became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. A short disclaimer. Today's gospel is pretty big. Those who are not feeling well need not stand, but can sit. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory be to you, O Lord. Then the whole company of them arose and brought him before Pilate. And they began to accuse him, saying, "We found this man perverting our nation and forbidding us to give tribute to Caesar, and saying that he himself is Christ, a king." And Pilate asked him, "Are you the king of the Jews?" He answered him, "You have said this." And the Pilate said to the chief priests and the multitudes, "I find no crime in this man." But they were urgent, saying, "He stirs up the people, teaching throughout all Judea, from Galilee even to this place." When the Pilate heard this, he asked whether the man was a Galilean. And when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him over to Herod, who was himself in Jerusalem at that time. When Herod saw Jesus, he was very glad, for he had long desired to see him, because he had heard about him, and he was hoping to see some sign done by him. So he questioned him at some length, but he made no answer. The chief priests and the scribes stood by, accusing him. And Herod, with his soldiers, treated him with contempt, mocked him. Then, arraying him in gorgeous apparel, he sent him back to Pilate. And Herod and Pilate became friends with each other that very day, for before this they had been an enemy with each other. Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people and said to them, "You brought me this man as one who was perverting the people. And after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against him. Neither did Herod, for he sent him back to us. Behold, nothing deserving death has been done by him. I will therefore chastise him and release him." But they all cried out together, "Away with this man, and release to us Barabbas, a man who had been thrown into prison for an insurrection started in the city, and for murder." Pilate addressed them once more, desiring to release Jesus. But they shouted out, "Crucify, crucify him." A third time he said to them, "Why? What evil has he done? I have found him no crime deserving death. I will therefore chastise him and release him."
But they were urgent, demanding with loud cries that he should be crucified. And their voices prevailed, so Pilate gave sentence that their demand should be granted. He released the men who had been thrown into prison for insurrection and murder, whom they asked for. But Jesus he delivered up to their will. And as they led him away, they seized one, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross to carry it behind Jesus. And there followed him a great multitude of the people, and of women who bewailed and lamented him. And Jesus, turning to them, said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourself and for your children. For behold, the days are coming when they will say, 'Blessed are the barren and the womb that never bore, and the breasts that never gave suck.' Then they will begin to say to the mountains, 'Fall on us,' and to the hills, 'Cover us.' For if they do this when the wood is green, what will happen when it is dry?" 2 others also, who were criminals, were led away to be put to death with him. And when they came to the place which is called the Skull, there they crucified him, and the criminals, one on the right and one on the left. And Jesus said, "Father, forgive them, for they don't know what they are doing." And they cast lots to divide his garments. And the people stood by watching. But the rulers scoffed at him, saying, "He saved others. Let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one." The soldiers also mocked him, coming up and offering him vinegar, saying, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was also an inscription over him, "This is the King of the Jews." One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come in your kingly power." He said to him, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." It was now about the 6th hour, and there was a darkness over the whole land until the 9th hour, while the sun's light failed, and the curtain of the temple was torn into two. Then Jesus, crying with loud voice, said, "Father, into your hands I commit my spirit." And having said this, he breathed the last. Now, when the centurion saw what had happened, he praised God and said, "Certainly, this man was innocent." And all the multitudes were assembled to see the sight, when they saw what had happened and taken place, returned home, beating their breasts. And all these acquaintances and the woman who had followed him from Galilee stood at a distance and saw these things. This is the gospel of our Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My friends, the gospel was long, but my homily is short.
So today, this Palm Sunday, the Palm Sunday of our Lord's Passion, is rich with symbolism. There are lots of symbols we see in today's Gospel. And this year, the Sunday liturgy is drawn from Cycle C, readings. And the Gospel is from the Gospel of Luke. Every year on this Palm Sunday, the Passion reading is taken from each cycle, cycle A, B, and C. But on Good Friday, the Passion reading or Passion narration is taken only from the Gospel of John. And today, we read from the Gospel of Luke. And the Gospel of Luke gives us lots of elements which are very unique, which need our attention. And before we discuss the Gospel, the symbolism, let us understand the significance of the Holy Week. What is this Holy Week? This Holy Week, remember my friends, Jesus understands you. Jesus understands us. That is so beautiful. Jesus understands me, my life, my situation, my struggle. And therefore, we need to walk with him in his passion. Jesus does not walk his passion alone, and neither should we. My friends, most of us have seen the images of the Palm Sunday, or perhaps from the movies. We can imagine Jesus riding on the donkey, entering the streets of Jerusalem, and the people of Jerusalem cheering, singing, Hosanna in the highest. And on this day, Jesus riding on the donkey, entering the holy city, and people cheering. Few days later, the same people, the same crowd are condemning Jesus. The same crowd are nailing Jesus to the cross. How quickly a life can change. Now Jesus is joyful, but few days later, he will be died. People are rejoicing, and same people are condemning and nailing Jesus to the cross. How quickly a life can change. It can be shocking when all of a sudden there is a change of fortune in our life. Sometimes we lose our job, get diagnosed with an illness, or suffer a death in our family. But Jesus understands you. He understands us because he himself has gone through that moment of suffering, moment of joy and suffering. He understands us not because he's a divine person, probably he might, but he understands us because he's human like us. He understands everything. He has experienced everything. And during this Holy Week, perhaps it is the best time to reflect on these essential truths that Jesus understands me, understands us. And this is the significance of the Holy Week. And secondly, now let us move to today's gospel. Today's gospel was a lengthy one, but it's rich with symbolism. There are lots of elements which are very unique, especially in the Gospel of Luke. As I have already said, that today's Gospel is unique and rich with symbolism. Let us understand the Gospel step by step. The first, in the longer version, the evangelist Luke makes a strong association of the Christian Eucharist with the Jewish Passover. This we have not read. We have read the shorter one. But in the longer one, he makes an association of Christian Eucharist with the Jewish Passover. That's the first characteristic. The second,
he records the farewell discourse of Jesus. Jesus giving a farewell sort of party, a lunch, a dinner, the Last Supper, which the evangelist notes down. Third, includes the appearance of Jesus before the Herod, which we read in today's Gospel. Appearance with the Herod, and two separate meetings or incidents with Pilate. That's the third. Fourth, Luke, especially Luke, in his Gospel, he mentions Jesus' words to the penitent thief who were beside him. Those words are mentioned in this Gospel. And the last, only the evangelist Luke focuses more on Jesus' innocence. To narrow down, Jesus, in his passion, is not walking alone. He's not walking alone. There are people accompanying him. There is a crowd. There's a great crowd following him right to the cross. He's not alone. His disciples are with him. His disciples are playing an important role in his life at that moment of trial, the moment of passion. And both this crowd and the disciples emphasizes us something beautiful, that is discipleship. We are all disciples of Christ. And at this moment, as our Lord undergoing his passion, we are called to walk with him together. For example, we have John and Peter in the Gospel. They are following the instructions given by Jesus and preparing the Passover meal. And once that meal is over, Jesus is instructing them what it means to be a servant. And this we'll be seeing on Maundy Thursday, what it means to be a servant. And then, after the agony in the garden, Jesus is arrested. He's arrested. And there Peter, the rock, Peter, the apostle, the rock, denies him 3 times. He denies him 3 times. And after the denial, Jesus looks at him. Jesus looks at Peter, and Peter weeps. He cries. He cries. His tears are not tears of guilt or shame, but those tears are tears of intimacy and companionship. And in spite of denial, in spite of tears, Peter is still with him. He doesn't go away just because he denied. He's still with him. He's accompanying him. He wants to know what they are doing to his Lord, to his friend. Then, on the way to the cross, on the way to the Mount Calvary, there is crowd. The crowd are following him. Not only the crowd who are mocking him, there are crowd is accompanying him. Those crowd are lamenting, those crowd accompanying Jesus. So Jesus is not alone. He's not walking alone. He might be walking solitary path, but he's not alone. And then on the cross, when Jesus was crucified, still he's not alone. He is surrounded with those 2 thieves. The innocent one is Jesus, but he was crucified among the guilty and the righteous. So my friends, as we view the passion of our Lord on this Palm Sunday, from these angles, let us remember that our solitary Savior is not alone. Our solitary Savior is not alone. He is with others. And every point of Jesus' passion is surrounded by those who weep, that is Peter. Is surrounded with those who lament, that is the crowd, and those who beg for pardon, that is the thief. So let us
as we walk with Jesus on the way to the cross. Let us walk with him, because Jesus doesn't walk alone, so neither should we. Amen. Let us all rise and let us together profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His the only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life life everlasting. Amen. Dear brothers and sisters in Christ, with the solemn celebration of the Palm Sunday, we enter into the Holy Week. On approaching the holy city of Jerusalem, Jesus received a welcome that was fit for a king, as people spread their cloaks on the road and others spread palm branches, but Jesus chose a cloak to ride on. Let us pray that we too may remain humble, saying, Lord, make us truly humble. Please repeat, Lord, Lord, make us truly humble. For the Holy Mother Church, led by the Holy Father, the cardinals, and the bishops, that they may be living signs of the loving and caring presence of God our Father, Jesus our Savior, and the ever active and vivifying person of the Spirit, we pray, Lord, make us truly humble. For those who mistreat others on account of religious faith and affiliation, may not dwell on their prejudice, but may come to the realization of the oneness of God and universal brotherhood. We pray, Lord, make us truly humble. For the Church, which is a mystical body of Christ, that it may stand against all kinds of discrimination and injustice prevalent in the human society, we pray, Lord, make us truly humble. For the weaker sections of humanity, namely the poor, the homeless, the sick, and the defenseless, that God, who comes to the assistance of the poor, the orphans, and the widows, may provide for them, we pray, Lord, make us truly humble. For all of us present for this Eucharist celebration, that we may use the Holy Week celebration for our own spiritual benefit, and by offering our own sufferings to the sufferings of Christ, who died for us, that we may be ready to celebrate the resurrection of Christ. We pray, Lord, make us truly humble. God our Father, in your infinite wisdom, you let your Son to undergo the terrible suffering and death on the cross. The cross, which was used as a means of torture and death, has now become the symbol
of victory and success. Grant us the grace that uniting our own suffering to the suffering of Christ, we too may be counted worthy to be numbered among the redeemed. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. For the offertory, let's take hymn B28, page 74, Blessed Are You, Lord. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice in our hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Through the passion of your only begotten Son, O Lord, may our reconciliation with you be near at hand, so that, though we do not merit it by our own deeds, yet by this sacrifice made once for all, we may feel already the effects of your mercy, to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, a duty and a salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim.
are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Philip Neri, and Simeon, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by the divine teachings, let us all together say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may always be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of our Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the meaningful sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you shall enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. During communion, we take hymn A41, page 21, The King of Glory. लोकनाथ
Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly beseech you, O Lord, that just as through the death of your Son, you have brought us to the hope for what we believe, so by his resurrection, you may lead us to where you call, to Christ our Lord. Amen. Please be seated. Father Jason Montero has just celebrated this Eucharist and preached to us the Word of God. I'd like to thank him. I'd like to thank our sacristans, choir, the media, the volunteers, you and all those who participate in our Mass. May God bless all of you, and we continue to pray for one another. Masses on Sundays are 7-8 in Konkani, 8-9-15 is in English. On daily basis, 7 o'clock is in Konkani and 8 o'clock is in English. This year we celebrate 483 years of the coming of St. Francis Xavier to Goa. On the 6th of May, he came in 1542. So at the chapel of St. Francis Xavier, we have our celebration every 6th of the month. So there will be Mass. We start the services at 9 o'clock with the Rosary, have a little understanding of the Word of God, and then we begin the Mass. The Holy Week services has begun now today with Palm Sunday, but the Holy Week services in the Basilica will be in English. In the cathedral, it will be in Konkani. So Maundy Thursday, the Last Supper of the Lord, will be celebrated at 5:30 in the evening. On Good Friday, the service will begin at 3 o'clock. And Easter Vigil will be celebrated at 11:30. The service begins outside. You can kindly come with a candle. On Good Friday, we have the Way of the Cross at 10 o'clock in the morning. And on Holy Saturday, we will ponder over the 7 sorrows of our Blessed Mother at 10 o'clock. Today, there is a mega medical camp at Montfort Institute of Technology, Corley, from 8:30 to 1 o'clock. It's a free medical checkup camp for consultation and health awareness programs. You have to come only with your Aadhaar card. Thank you. Kindly now rise for the final blessing. The Lord be with you. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Go in peace, glorifying our Lord by your life. Thanks be to God. Prayer to St. Francis Xavier. O devoted servant of God, St. Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we joined you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father, through Jesus, in the Spirit. Amen. Our recessional hymn, please take CC6 on page 79. Great indeed are your works, O Lord.